मेरवा बरी तू जीव दिवच्या उत्कर्षाची येशीगी ये तू ये जेजू सरची ये तू ये जेजू सरची ये तानेल्या मेरवा बरी तू जीव दिवच्या उत्कर्षाची येशीगी ये तू ये जेजू सरची ये तू ये जेजू सरची ये सुख सोदून बोलोय तान निवलेगी कोट्या मोगा वरवी तृप्ती लाभलेगी सुख सोदून बोलोय तान निवलेगी कोट्या मोगा वरवी तृप्ती लाभलेगी तान भागोवचे देवदा देव तुका जेजू राखून आसा ये तू ये जेजू सरची ये तू ये जेजू सरची ये जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो आयतार मिसावांचो आयतार मिशन संडे ऑक्टोबराची तारीख 17 संवसार भरो मिसावांचो आयतार आज आचरण करतात. आयच्या ह्या युकारिस्तान आमी विशेष मोपाना मिसावा खातीर मागया सगळ्या संवसारार क्रिस्ताचे मिसाव बोडवोन मोपान ते विस्तारून दी आनी ह्या मिसावा कडच्या अडकळ्यांचेर जैतेवन जावको देव बापो आमकां ताची कुमोक दिवं दी आनी पवित्र सभेंतचे मिसाव यशस्वी रितीन मुंदरून व्हरूंक पवित्र आत्म्याची मजत आमकां मेळोवन दी. ह्या मिसावांच्या आयतारा सरू संवसाराच्या गांवांतच्या मिसावा खातीर आमी मागया ताका अडकळे जावन जैतेवन जावन हे मिसाव मुंदरून व्हरूंक करपा आमी जोडून घेवया. ह्या मिसाच्या वेळार हांव मागता ह्या मिसावान वडवडच्या लोकां खातीर जो बरो थोड्यांच्या जिवितांत कश्ट आसात पिडेत आसात आनी हांव विशेष मापान हे मिसाचें बलिदान भेटोवन दिता जी कोण अंतुरणार आसात तांकां भलायकेच्या कारणा निमती इगर्जेक वचोंक जायना आनी कश्टान आसात तांकां जेजू सांत्वान जावन ह्या युकारिस्ताद्वारे आपणून दी गोड करून दी म्हणून हांव मागतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुने जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याक देवान एक मिसाव दिला. एक याजाक जावन हांव म्हजें मिसाव करता आसतना कुटुंबाची जावन तुम्ही पती पत्नी तुमच्या काजारी साक्रामेंतान तुमकां दिल्लें मिसाव आनी तदनंतर तुम्ही आवय बापूय जावन तुम्ही करचें कुटुंबाचें मिसाव. तशेंच एक व्यक्तीक ह्या संवसारांत मिसाव आसा. जावं पुरो आमी पिडेस्ता जावं पुरो अपांग जावं पुरो पूण आमकांय एक मिसाव आसा आनी ह्या मिसावांत आमकां कश्ट अनवरां दर्द हे भोगूंक मेळचें सहज. पूण आमी भियेनासतना फूड करून रावत जाय भावार्थान मागण्यान आनी देवाच्या बोळान म्हणजे पवित्रतेच्या सत्तेन आमी मुखार वचूंक जाय. सबार मोठी ह्या मिसावाक आमचीच पातकां आमचीच अस्कतकाय आमचीच चिंतपां आमचीच नकारात्मक चिंतपां ह्या मिसावाक अडखळ जातात. आज आमी चिंतया म्हज्या जिवितांत मिसावाक अडखळ हांवें घाल्या की अडखळ्याक हाडल्यात की ह्या मिसावा खातीर हांव कितें म्हणी म्हज्या जिवितांत करते आसा गी क्रिस्तचो मोग करून ते मिसावा मुंदरून आसा गी म्हणून आज आमी नियाळूंक जाय. एखाद्या वेळार ह्या मिसावांत आमी बागेली जावन नांव जाल्यार ह्या मिसावांत जावन आमी पयस रावल्या जाल्यार ह्या मिसावा विरोध आमी केला जाल्यार ह्या मिसावांक आमच्या पथकाद्वारे आमच्या वायट वाटण्या सवयाद्वारे अडखळ आमी हाडला जाल्यार पश्चाताप पावया आनी सर्वेस्वर देवा लागीं आमी बोगसाणें मागून घेवया. क्रिस्ताचो मोग आमचो करून घेवया आनी ताचें बोगसाणें आमचें करून घेवया.
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसरावन वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बघेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकच तू पवित्र, एकच तू ईश्वर, एकच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या तारका तुझे पुत्र जेजून केले सोडवण्याचे काम संसार सरापर्यंत संचाक तुझे पवित्र सभा सगळ्या पोरजांक तारण असो संस्कार जावची म्हूण तुझी खुशी झाली. सगळ्या रस्त्याक सगवण मेळाशी करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण ओळखून घेवंक तुझ्या भावार्थ्याची काळजां जागय. हे परीस राष्ट्रांत तुका एक पोरजा वयर सरू आनी निरंतरी वाडू. आमच्या सुम्या तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर दे. तुझे सगळे पवित्र तुझेपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचप. कश्टां दगदांनी ताका चेडूक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपल्या जिवीत पातकांचे फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांबावंक ताका मेळटलें. ताच्या उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सफळ जातली. हे व्हडवडे सुचल्या उपरांत तो उजवाड देगतलो. आपल्या जाणव्या वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवाक जायत्यान नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता
ताजे विश्वासी मोगान संसार सगळो बोरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसलेल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी दया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आमी उसारताव तो बोवार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कताये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच संतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पातळ केलें ना. तर गरजे आमकां ताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मनुष्य कुदेराची सेवा साखरी करूंक आनी आपलो जीव सुमेस्ताचे सोडणे पासून देव कायला. आनी आपलो जीव सुमेस्ताचे सोडणे पासून देव कायला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. तो वडो जबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा. तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारल्या जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेवंत तुजे महिमेंत पावतना आमच्या भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्या कर आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागता तें तुमी स्नानांत. हांव पियेता ती खास तुमी पिवंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी. सत्ताव म्हणाले ते. तवळ जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, म्हजे काल्स तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सुमेस्तान सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात. तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावनी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सुमेस्ताचो गुलाम जावनी. मनशापुती हेरांनी आपणाची साखरी करी जाय म्हणून येवंक ना. बागार आपणेच हेरांची सेवा साखरी करी जाय म्हणून आनी सुमेस्तांचे सोडवणे पासो तो आपणाचो जीव सुदी जाय म्हणून आयला. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो,
आज सगळ्या संसार बरोबर आम्ही मिसावांचो आयतार आचरण करता मिशन संडे या शुभ वर्तमान प्रसार करचो एक आयतार जेजूनो आपणाच्या शिसांक उद्देशीसून सांगली ती उतरां मार्कस वांजेलो 16व्या वास्वरांत माथ्या वांजेलो 28व्या वास्वरांत तशेंच लुकाच्या वांजेलांती आनी जुआंच्या 21व्या वास्वरांती आमकां आयकूंक मेळटा वचा सगळ्या संवसारा सुवार्थ परगट करा पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नांवी पवित्र स्नान दिया संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो आनी मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता प्रत्येक जावन तो पदवी दिवन सांगता तुमकां हर एकाचेर हांवें पदवी दिल्या ती पदवी सुवार्थेची पदवी मेळची क्रिस्तांत हांव पुनर्जीवन क्रिस्ताचे सत्तेंत हांव आनी ह्या सुवार्थेचो आमकां केंद्र ह्या सुवार्थेचे विशय सुवार्थेचो विशय जावन आसा पुनर्जीवन जेजू सोडवणदार जेजू आनी ताची ती सुवार्थेद्वारे आमी साल्वासावाच्या वाटेन चलोन सास्तीक जिवीत आमी तें जोडी जायी मगशा भावा भयणीनो ही सुवार्थ एक बंदडी न्ही ही सुवार्थ एक बार न्ही ही सुवार्थ एक वजे न्ही बगर ही सुवार्थ मोगाची सेवा ही सुवार्थ देवाचो मोग ही सुवार्थ ताणें ताच्याच मोगाक आमच्या खातीर भेटोवन दिला म्हूण सांगता तिसरो वास्वर 16वी वळो जुआंचो वांजेला देवान संवसाराचो मोग केलो आनी ताणें ताच्या आपल्या पुताकच ओपून दिलो फैसाल दिवच्याक न्ही बगार सोडवून दिवच्याक अनकरांत आसल्याक सुवार्थ म्हळ्यार जायना आज आमी अनकरांत मुसवाडाक येवंक जाय मग भाव भयणीनो सुवार्थेचे काम हे काम म्हणजे की सेवा हे मिसांव जेजूनो 12 जाणां आपोस्तलां सांगता ताच्या हेरां शिसांकी ते वांटून दिल्लें आनी पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो ताणें घेवच्या द्वारे ते मिसांव अधिकृत रितीन ताणें आरंभ करून सुवार्थेक धैर्यान व्हडान ते गेले आज ही पवित्र सभा चलोवन व्हरता तोच जेजू तोच मस्ताक्या पवित्र सभेचे तोच ताची कूड जावन आसा ही पवित्र सभा आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे मदें काम करता कितलेशा जड आनी रक्त साक्षी जावन मर्तीरपणाक साक्ष जाले मार्टर्स म्हणटा जो पुरो रायांच्या काळार विविध राष्ट्रांनी आनी रोमांची हर एक व्यक्तीना या सुवार्थे खातीर दिल्ले मोल आमकां चरित्रेंत वाचूंक मेळटा सांताची जिणी आमी पळयल्यार आमकां कळीत जाता अजुनी मर्तीरपणो पवित्र सभेन चलते आसा आमी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमकां दोगूंचे द्वेश करचे आमचे वयर राग हगे मुसळ दवरचो लोक चड जाते आसा कित्याक तांकां सततचो उसवाड कळीत ना आमी सततच्या उसवाडांत चलोवनाचे वखता हे सत जेजू म्हणलें सत ह्या संवसारांत आमी परगट करूंक आसा त्या खातीर पवित्र सभेन ताचे सगळे मिसांवाचो वावर ह्या DSCC द्वारे आमच्या दिनारी तशेंच वाऱ्याद्वारे ह्या आमच्या बिरगस कुटुंबांनी गरजेची मिसांव आमच्या बिरगस कुटुंबांनी हे मिसांव सांबाळून व्हरूंक हे मिसांव परगट करूंक हे मिसांव सगळ्या लोकांक कळीत करूंक आमकां सोम्यान ताकीद दिल्या वसा वर्जाचे शिस्त करा म्हजे नांवी तुमी तांकां शिकया पवित्र स्नान दिया आनी हांव आसतलो सदां काळ तुमचे सांगाता ह्या बसवणेचे सप्तेंत शिस्त संवसाराच्या कोनशांनी ते गेले
अपोस्तलांनी आरंभ केली. त्या खातीर आमी म्हणटा आमची पवित्र कॅथोलिक सभा अपोस्तलिक. कित्याक ह्या अपोस्तलांच्या सुवाते वरवीं देवान ती झिजून ती प्रगट केली आणि आज संवसारा बरोबर ही सुवात प्रगट जाल्या. पूण हर एकल्यान पावल्या की ना ते सवाल आज आमकां बसते आसा आनी की पावोवंक आसा. इतली सामाजीक अंतरजाळां आयल्यारी हर एकल्यान थंय हें सुवात ते केवल अंतरजाळां असल्यार पावना. आमची अंतर्मनां आमची अंतस्करणां तयार करी जायी आनी सुवातेचो उसवड बळोवन बापान तांच्या मतीचेर प्रकाश पावचे बरी आमी करूंक आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, मिसावाचो आयतार केवल एक सांकेतीक आयतार न्ही. मिसावाचो आयतार केवल इल्लो दुडू जोमो करणं आईवाज धाडचो न्ही. मिसावाचो आयतार आमी इल्ले खेळ करणं, इल्ले खाण पुरो करणं, तातूंत आयलो आईवाज वट्टू करणं आमी धाडल्यार आनी आमकां कोणाक शिल्ड मेळटा, खंयच्या पिरगतीन चड दिलें हें कॉम्पिटिशन स्पर्धो न्ही, तें सकट जायचें. पूण मिसावाचो आयतार आमी आमच्या कुटुंबान घेतलेली देवाची बेसावां आमी ती फाटी दिवंक आसात. कशें फाटी दिवंक आसात की म्हळ्यार ह्या मिसावांक आमच्या भुरग्यांक आमी तयार करूंक आसा. आमच्या युवजनांक आमी तयार करूंक आसा. ह्या दिसांनी आमकां कळीत आसा जेजून सांगलेली ती सुत्रां आमच्या मतीन परत हाडया. बेळें तेस्त आसा वोवराडी थोडेस. बेळें तेस्त आसा वोवराडी थोडेस. हालीं पळयल्यार आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं देवाच्या आपोवण्याक उलो दितालीं, पाळो दितालीं, त्या उल्याक पाळो दितालीं. आज आमची भुरगीं देवाच्या उल्याक पाळो दिनासतना संवसारांतच आपणाचे जिवी जिवो पळयतात. शाश्वीत न्ही जाल्ल्या संवसारांत वचून जिवच्याकी शाश्वीत आमकां आनंद दिवच्या देवा सरशी ताज्या सुवातेन जिवचे विसाव करचें बरें न्ही. आनी ह्या विसावाद्वारे आमी लोकांक देवा सरशी हाडून देवाच्या मोगा विशयान कळीत करून सुटकेचें तांकां संदेश, सुटकेचो संदेश तांकां दिवन तांच्या पिडे शिडे तावन कश्ट अनवरां तावन तांकां भायर हाडूंक एकच वाट जेजू म्हणलें तांकां आमी कळीत करूंक आज आमी प्रयत्न करूंक जाय. विसाव केवल ह्या जाग्याचेर रिलिजियसाचे मात्र न्ही. जावं आमकां गोवळी नेमला पापा साहेब फ्रांसीस कार्डिनाल आनी महागोवळी आनी गोवळी बाबो आदारी गोवळी बाबे सकड आमकां अपोस्तलांच्या जाग्यार तावन आमकां ह्या सुवातेच्या विसावांत आमकां सांबाळून व्हरतात, पवित्र सभा सांबाळून व्हरतात आनी थंय तावन क्रिस्ताच्या प्रेरणांत सुवातेचे विसाव ते करते आसात. तर आज आमी वगेच बसचे न्ही. आज आमकां कळीत आसा एक नवें वारें पवित्र सभेन वळटें आसा. कॅरिस्मॅटीक संचालन आजद्वारी अंतरराष्ट्रीय अंतर, राष्ट्रीय अंतर, प्रांतीय अंतर, DCCचे अंतर, मागण्याचे पंगड आसात. मागण्याचे पंगड मिसावाचे काम मागण्याद्वारे करतात. विविध आयोगाद्वारे आम्ही हे काम करता. विविध आयोगाद्वारे आम्ही मिसाव करता. या मिसावाद्वारे आम्ही सुमेची सकत लोकांक दिवंक शकता. आज मोगाचे भाव भयणीनो, मिसाव आसचे सुम्याच्या महिमे खातीर. आणि आज ह्या मिसावांत सोम्यान आपणाकच भेटोवन दिलो आणि आमी आज जावं पुरो कश्ट अनवरामध्ये आसा. अनवर आमकां कळीत आसात असली कोरोनात असली कोविड-19 असली अनवरां, जावं पुरो थोडे फावटी आवरात असली अनवरां, पिडे शिडेची अनवरां, पयशेचे अडचणीची अनवरां, हे सकड अनवरां आमकां आसात. पण अनवरां आसात म्हणून आमी जानवरां बरी जावचे न्ही. भागार आमी ह्या विसावांत आमकांच सांबाळून जियेचें. त्या खातीर पळोवया जेजू कसो आपणाच्या विसावांत आपणाकच समर्पण जियेलो गे म्हणून हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. इसाया प्रवादी सांगता हे विसाव देवाचें. ह्या विसावांत पयलो पात्र देवाचो आनी देव
ताच्या पात्रियार्काद्वारे ताच्या प्रावादीद्वारे हे मिसाव कशें करतलो गे म्हूण उगडापें करता आनी नव्या सगल्यांत जेजूक धाडच्या मरिफात हे मिसाव उगडापें जाता. माथ्या वाचवाचेर 3रो वाचो 17वी ओळ. हो म्हजो पोवतो, हो म्हाका मानवाला, हो म्हज्या मोगाचो पोवतो. आनी आज आमी पळयतो इसाया प्रवादी सांगता कश्ट दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्परा बरें दिसलें. आमचे कश्ट दगद ताणें सोंसले. आपले जिवीत पातकांचे पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवूंक ताका मेळटलें. ताच्या उद्देशी सर्वेस्पराची खोशी सफळ जातली. हे वडवडे सोंसले उपरांत ऊस वाड देतलो. आपले जाणवे वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्या नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. पण कोणा विशयान सांगता इसाया प्रवादी? इसाया प्रवादी जेजू विशयान सांगता. वडवडसो सेवाक जेजू तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. आमची पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो. ताणें आमकां आज नितीवंत केल्या ताच्या मरणाद्वारे. ताजेर असली जाणवाय तो आमकां आज फावो करता. ताणें वडवडे सोंसले आनी उसवाड देतलो. पुनर्जीवन तो जालो. आज आमकां आमच्या कश्ट वडवड्यामध्ये जो पळय सुवातेच्या मिसावाच्या आमकां बंदड्यामध्ये तो आमच्या सांगात आसा. आमचो भावार्थ आनीक घटसाय जाय. आमी त्या क्रिस्ताच्या सत्तेन बरोवन क्रिस्ताची स्वता परगट करूंक विविध रितींनी परगट करूंक आमी आयती जाय. आनी शंतर गितांत आमी आयकलें जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी दया. आमी तुजेर विश्वास तो सर्वेस्परा तुजी दया आमचेर देव आमच्या मिसावाचेर देव. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताचे विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पळया सर्वेस्पराचें उतर खरें. ताचे कर्तुवां विश्वासीपणाची. ताजो विश्वासी मोग संवसारार भरला. आज आमकां भियेजय म्हणना आमी. ताजो मोग ह्या संवसारान भरला. त्या मोगान आमी ती सेवा करूंक आसा. मोगान ताची स्वता परगट करूंक आसा. आनी थंय आमी आशिर्वादी जातले. हांव सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसलेल्यांचेर जतने नदर घालता. पळय ताचेर नदर घालता. कोणाचेर? भयभक्ती आसलेल्यांचेर विश्वास भरवसलेल्यांचेर. तोच तांकां मरणांत निवारता. दुकाळाच्या काळार ताचो जीव वाठयता. आज आमकां संकश्ट आसात. कोरोना तसली पिडा आसा. आमकां मातांगलेपण भयोत्पादन सकळ आमच्या विरोध आसा. पूण तो आमचो जीव वाटयता. तें धैर्य आमचें तें आसा जाय. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी दया. ताची वाट जिविताची वाट. सारकी वाट. सात्विक जिविताची वाट. आनी ताचो आदार तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. आमी भियेजय म्हणून ना. अशें दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेयकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या वाचपांत आमी पळयता विश्वासान कुरपेच्या शियासणाक लागीं सरया. ह्या मिसावांत आमी ताचे कुरपेचे शियासणाचो अनुभव जोडटा. कुरपेचे शियासण कोणाचें? देवाचें. भगवंत त्रित्वेचें त्रिदादीचें. आमी उसारता तो भावार्थ तेर सांबाळया. मिसावाक गरजेचो आमचो भावार्थ. आमकां कळीत जाता आयसीस भयोत्पादकाच्या हाती कितलोसो लोक आपणाचें जिवीत होगडावन घेतलो. आनी तांच्यो पत्न्यो सांगूंक लागल्यो आमच्या पती खातीर आमी संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार तांणी तांच्या भावार्थान जेजूक ते साक्ष जाल्यात. मिसावांत साक्ष जाय पडटा. आमचे सुद्दांचो बाप स्टॅन स्वामी मिसावाक कसो साक्ष जालो गे म्हणलें आमकां कळीत आसा. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ आजार. सर्गार तो गेला. ताचें नांव जेजू देवाचो पूत तो. आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कळवळाई ना तसलो श्रेश्ठ जात न्ही. जो पर्यंत आमच्या मिसावांत समारोड पडे आसात
आमचे अस्कत काय आसा पूण तो आमकां आमचे मिसांव तो सांबाळ व्हरता. आमचे मरेन सर संतींनी कश्ट संकट भोगलो तसलो तरी ताणें बातक केलें ना. तर गरजे आकाताच्या वेळार आमकां दया आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी सणाक लागीं सरया. आसा मिसावांच्या आयतारा आमी गरजे आकाताच्या वेळार आमकां गरज आसा आकात आसात आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी सणाक लागीं सरया. ती कृपा शियासण जावन आसा ताची उपदेश ताचे साक्रामेंत देवाचे उतर हे कृपेशी आसण आमचे थंय आसा. पवित्र आत्मा आमच्या मार्फत काम करतलो. हाच्या वांगडांतर मगाच्या भावपडीन आमी पळयता जाकोबो आनी जुआव जेजू सरची म्हणाले मिस्त्री आमी मागचो एक उपकार आसा तो तुवें आमकां करी जाय. एक उपकार आसा कोण जाकोबो आनी जुआव जेबेदेवाचे पोतू. जेजून तोड विचारलें हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हण अपेक्षा आनी ताणी कितें म्हळें पळया तूं तुजे महिमेंत तुजे महिमेंत पावतस आमच्या भितर एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. पूण मगाच्या भावपडीन मिसावांत अधिकार गरजेचो न्ही. सबार मोठी मिसावांत अधिकारा खातीर जावची गोळी नमी आसतना ताची भास जात खातीर सकड कितें पवित्र सभेन चलता आमी पळयता. सैतान मनशाक आज डिस्टर्ब करते आसा. संवसारी नदरेन पळोवचे बरें पळोवंक लायते आसा ते मिसाव जायना. मिसावांत आमी आमचो भावार्थ गरजेचो भरवोसो गरजेचो भावार्थाची सता सत्मान आमचे समर्पण जिवीत गरजेचें. आनी हांगा जाकोब आनी जुआव त्या 12 जाणां शिसामध्ये 2 जाण विचारतात बाबाओ एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक तुवें बसय जाय. तुमी पळय आज कशें एक मिनिस्टर जावंक करची ड्रामा आमकां कळीत आसा. आनी तशेंच आमी चिंतता हांगा इगर्ज मातेदी एक विगार जावंक एक काजीदोर जावंक एक इस्कालाक ह्या एका गोडी जावंक या कितेंय मिसांव आमी रिलिजियस आमच्या धर्मान धार्मीक भाऊ भयणी आमी आसतना आमी ह्या रितीन जाता कित्याक आमच्या भितर एक जाकोब आनी जुआव बसून आसा. आमच्या भितर तसो एक आशेचो किडो बसून आसा आनी तो किडो आसतना आमची स्वार्थ मुखार वचना. आज आमचे स्वार्थ एक सबार मोठी आमचे उणे म्हणून स्वार्थ ब्लॉक जावंक पावला अडचण जावंक पावला अडखळ हाडूंक पावला. त्या खातीर आज आमकां ह्या मिसावाच्या आयतार एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करी जाय. ह्या मिसावाक हांव खंयच्या रितीन पाठिंबो दिते आसा. हे मिसाव हांव कशें चलयते आसा. हे मिसाव म्हज्या जिवितांत देवाचें बेसांव जावन आसा न्ही हांव केवळ भायल्या देखीक लोकांक दाखोवच्या खातीर करते आसा. जेजून जाप दिली तुमी कितें मागता तें तुमी स्नानांत हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात की हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात की. पण पिवंक जाय ती काल्स तुमी आयकलें आज इसाया प्रवादीच्या पयल्या आवाजवारा वाचपांत तो कसो कश्ट जाता कसो तो ताचे बार आमचे अपराधाचे बार ताचेर घालता ताचे विशीं आमी आयकलें. काल्स पिवंक आसा ह्या मिसावांत. ह्या मिसावांत पुरो जेजून सांगला तुकाच तूं इन्कार कर घे तुजो कुरीस तुजो फाटलाव कर. हे मिसाव आमी करता आसतना स्वार्थेचे मिसाव जावं पुरो कुटुंबाचे मिसाव हर एक कडेन आमकां कश्ट आसात. ती काल्स आमी पिये जाय आनी ते स्नान आमी घे जाय. ते स्नान म्हणल्यार ते अभिषेक आमी घे जाय. ते सांगतात शेती नासतना सांगतात सत्ताव म्हणून आनी जेजू तांकां ते सांगता म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय ते स्नानूय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. पळय मगोच्या भाव भयणीनो जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. आनी ते जांकां तयार केलां त्या खातीर आमी कितें करी जाय आमी तातूंत राजकीय या पॉलिटिक्स हाडूंक नजो मिसावांत. मिसावांत देवाच्या मेसाव आसा जाल्यार देव केदीच ते मिसाव हात सोडिना. ते मिसाव तो रावयना. तो मिसाव तो संपूर्ण करता.
आनी आमकां कळीत आसा जॅकबानी जुआव मागीर तांकां समजलें जॅकबाक शिस्का पोनो हेरोद लगड करता आनी जुआव एका द्वीपांत बंदडेक तो येता आनी थंय ताका दर्शन मेळचें हें सक्कड आमी पळयता जुआव सवांचेर ताज्या उपरांत जुआवचें उगडापण मग अशें भाव भयणीनो बाकीचे 10 जाण हे आयको जॅकबाचेर आनी जुआवच्या रागान पेटले मिसावांत हें सहज रागान पेटचें एकामेकाचेर कित्याक तांणी विचारलेलें तांकां बरें लागोंक ना पूण जेजून तांकां सुमेस्तान सरशी आपोवन सांगलें संवसारी अधिकारी म्हण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात संवसारी अधिकारी कितें करतात लोकांचेर बलात्कारान आज आमकां मिसांव मेळना बलात्कारान अधिकार करूंक न्हय आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात पूण तुमचे मदें तशें जायनाये तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सुमेस्तसो गुलाम जावं दी त्या खातीर कितें मिसावान कितें खालतें पडोवं मिसावान तुमी तुमकांच ल्हानकन घेजय तुमी वट्टे न्हय आज आमी पळयता म्हज्या फाटल्यान 10 जाणांनी हांव स्टेजीर चडटना चडचें न्हय हांव व्हडलो व्यक्ती म्हूण एक सुपर फादरापण आमी चिंतचे न्हय कोणी जावं बरो तो सुवातेकार ते इंटरसेसरी या कोणी एका मिसावांत येतली गरजेची त्या खातीर आमी ओडपण भोगूंक नजो तुमचे मदें संवसार अधिकारी म्हण आसात त्या लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात पूण तुमचे मदें तशें जायनाये तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सुमेस्तसो गुलाम जावं दी पळय आज आमी कितें जाय आमी सेवाक जाय आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सुमेस्तसो गुलाम जावं दी मनुष्यबुद्धी हेरांनी आपणाची साखरी करी जाय म्हूण येवंक ना बगाड आपणेच हेरांची सेवा साखरी करी जाय म्हणून आनी सुमेस्त जे सोडोवणे पासून आपणाचो जीव दी जाय म्हूण आयला मिसावांत जेजूच्या मिसावांत ताणें ताकाच भेटयलो आमच्या मिसावांत आमी आमकांच भेटोवंक आसा मोगाचो भाव भयणीनो अशे दिसा मिसावांचो आयतार आमी आचरण करते आसा ह्या वक्ताक थोडी शिकवण हांवें ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर तुमकां दिली जावं पुरो मिसाव म्हळ्यार केवळ देवाचें उतर काण घेवन एका गांवांत वचून आनी एका गांवाक एका रेट्रीट सेंटर वचून एक रेट्रीट सेंटराक एका बिरगेचे आनी बिरगेचे वेचचें मात्र न्हय तेंय जाय मिसावांत विविध नोमण आसा आमचे मिसाव कुटुंबाचें आमचे मिसाव बिरगेचें आमचे मिसाव इस्कॉलाचें आमचे मिसाव आस्पत्रेचें आमचे मिसाव सामाजीक सेवेचें जावं पुरो पूण थंय जेजूक विसरून आमी मिसाव करूंक नजो आमकां मिसावाक बोळो मिसावाचो केंद्र जेजू जावन आसा त्या खातीर जेजूची सुवार्ता आमकां आमच्या जिवितांत रुता करून त्या सुवार्तेच्या आदारान आमी मिसाव करूंक आसा ते द्वेशाक हाग्याक मोसराक झगड्याक स्वार्थाक जावो ना ते एकामेका बदलांक घालना इगो प्राइड ताका जागो ना त्या खातीर मोगाचो भाव भयणीनो आज बरी मिसाव सगळ्या संवसारांत सोदोवंक आमी मागोवंक आसा कितलींशीं जाणां इंटरसेसर आसात म्हळ्यार मध्यस्थीक विनवणेचें मागणें करचें त्या मागण्या द्वारे आमी स्वता प्रगट करी जाय तरी एक घडी करून आमी आमच्या दोळ्या दाखोवन मागया त्या सुवातेंत देव आमकां काय वांटणी करूं दी जेजू तुवें म्हाका दिल्या ह्या आजाक जावं सुवार्ते खातीर म्हजे DACC खातीर हांव तुका अर्गां दितां आज हांव मागता ह्या सुवार्तेच्या मिसावांत गेल्या त्या 22 वर्सांत हांव तुवें राखून व्हेलाय सांबाळून व्हेलाय आनी हजार लाखांनी लोकां मदें वचून तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक कृपा दिल्याय सुवार्तेकारांक मेळोवंक आनी असल्या पंगडांक रिट्रीट सेंटरांक थंय तावन्य अनुभव जोडूंक कृपा दिल्याय सबार जाणांक असल्यो कृपा तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना आनीक लोक अंधकारांत आसा आनीक लोक बंदड्यांत आसा आनीक लोक सुवार्ता स्विकार करीत आसतना जियेते आसा तांकां तुज्या हातांत हांव ह्या दिसा समर्पण दितां जावं दुबळ्या दात्यांची सेवा
तुवें सांगलें हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तांदेलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, वस्तू नासतना न्हेसोवन दिलें, आस्पत्रांतलो जतन घेतली, जैलांत आसलो पडो गायल्यात. तर आमच्या मिसांव केवळ प्रवाचन करच्यान मात्र न्ही, कार्यरूपी आमी करूं, खूब आमकां बोड घटाई सकत तूं दी देवा. आनी आमचे मिसांव भविसमेचे मिसांव तूं बडोवन लोकांक सोलून व्हर देवा. ह्या मिसावाकाच्या ओडकडे सकड आनी निश्करी कर देवा. ह्या मिसावांत वरी चड आनी चड आमी बेसांव दिवचे बरी आमकां अभिषेक कर देवा. बाबा जेजू, तुज्या पुत्र जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तेन तूं आमकां व्हर. ह्या मिसावांत पिडा गोड जाता, ह्या मिसावांत अंधकार बंकस बोदडे पयस पडून धांवतात, आनी ह्या मिसावांत लोकांक सुटका लागता. साश्टी जिविताच्या सुखाक ह्या मिसांव व्हरून पायता. तर आमी आमच्या जिवितांत साश्टी जिविताची ती जळजळ आसच्या तुका वंदून तुजे थंय आमी बाळूंक जाय जाल्यार कृपा तूं फावो कर. आनी आज ह्या संवसाराक मारेकार करतांतल्या विघ्नांतल्या वायटांतले आनी स्वता तुज्या हर एकल्याक तूं पवित्रत्म्यान भर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीमेचो, दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना, बापाच्या सुसैमाचो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसवत आनी आमचे सोडोणे बसवत सरकारतावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या बसवत पोंस पिलाताक ताका पुरसार मारलो. ताणें करस्मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सत मानता, हतकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, मिसावाच्या आयतारा आमी आसाव. सर्वेस्वर देवान जेजूक दिल्लें मिसाव ताणें संपूर्ण केलें आनी तें शिसाच्या हाती दिलें. आज पवित्र सभे मरिफात तें मिसाव चलतें आसा. तर ह्या मिसावांत आमकां आदार आनी बोड मेळचे खातीर आमची प्रार्थना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचे मिसाव ह्या संवसारांत मुंदरून व्हरूंक पेद्रूक तुवें पयलो पापा जावन नेमलोय. आज आमकां सेवा दिवचो पापा फ्रांसीस ह्या मिसावाची फुटकाय तांणी घेतल्या ह्या वखता. तांच्या द्वारे तुवें करचें तें मिसाव आशिर्वादीत जावं दी. ह्या मिसावाक चड निश्क्रीय जावं दी. तांकां बरी बोड भलायकी मेळोवन दी आनी तांच्या सांगाता वावर करच्या मिसावान काडदिनां खातीर, गोवड्या खातीर आनी गोवड्यांच्या हातीकाल अधिकार सेवा करच्या सोयरू तुज्या याजाक रिलिजियस भाव बोर्डा खातीर हांव मागतां. ही सगळी पवित्र सभा तूं चलोवन व्हर. आकाश चड पळय निश्क्रीय कर आनी आमी समाच्या आयतारा आमच्या तुवें विसून काडलेल्या हर एकल्याक त्या मिसावाच्या सत्तेन बोर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. हांव मागतां सुम्या ह्या संवसारा खातीर. 7 कॉन्टिनेंट्स आसात, आनीकय थोड्या गांवांनी सुवाता वचोवंक ना. सुवाते कडकळे आसात. मतांतले कोण एका सायडीन जाल्यार आनी एका सायडीन भयोत्पादन. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर बोकऱ्यांक मारचे वरी मारचें आमी पळयता.
तर ह्या संवसाराचेर आनी स्वार्थ प्रकट करूंक नव्यो वाटो तूं आमकां फावो कर. ह्या नव्या वाट्याद्वारे तूं राजकीय फुडाऱ्यांची अधिकारार असलेल्याची काळजां मनां बोधली. कशें आनी स्वार्थ कडकड आसतना रायराण्यांक आनी तशेंच आडळतेदारांक तुवें परिवर्तन केलें, तेच ह्या काळार चलोवनी. अशें कितेंच अडखळ नासतना तुजे सर्वस्वाचें विसाव सगळ्या संवसारभर चलोवनी म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक, बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागता कुटुंबा खातीर मिसावाचें केंद्र कुटुंब दादल्यान एकसुराचें बरें न्ही म्हणून तुवें भोंवत असली सांगाती दिवन काजारा साक्रामेंत केलोय जेजू मरिफात. आनी तशेंच आवय बापूय जावन कुटुंब आराम करचें भाग दिलें. कुटुंबांत हांव मिसावां स्वार्थ्या खातीर देवापण उपजोवन दिता. कुटुंबाची समस्या सकट फूड करून कुटुंबां सर्व संवसारांतली जेजूस सोडवंदार म्हणून मानून घेवन त्या मिसावाच्या वाटेन चलोवन दिता. कुटुंबा मागणें, कुटुंबा भावार्थ, कुटुंबाक भलायकी तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. युवक युवती खातीर हांव मागता. प्रत्येक तराने युवक युवती बरोवचे बरें फुडारो तूं फावो कर. जीवगताच्या शिल्पतां सुटका दी. केवळ ह्या संवसाराच्या दौलत्या फाटल्यान धांवनासतना तुज्या खऱ्या मोगा फाटल्यान धांवूंक तांकां उर्बा कुर्पा बोड घटाय दी. अशें आनी चड तुजी सेवा करूंक ह्या जाग रिलिजियस मुखार येवन दित म्हूण हांव मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागता सुमिया सर दुबळ्या धक्क्या खातीर, पडूस तांच्या पाडतील तसल्या खातीर, बुकेन ओडवडच्या खातीर, घरदार नासल्या खातीर, झगड्या झुजांनी भयोत्पादना वरवीं निराश्रीत जाल्ल्या निराश्रीत शिबिरांनी आसच्या खातीर तूं तांच्या बोगल्यान राव. कसो तूं गोरवांच्या गोट्यांत निराश्रीत जावन जल्मलोय, आज आमचो तूं आसरो जावन आसाय. कामेली वर्गाचेर, शेतकाऱ्यांचेर विशेष मापान ह्या असल्या ओडवडच्या लोकांचेर तुजी दया देवन येवं दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमी मागता ह्या मिसाचें बलिदान हांव भेटयता विशेश मापान जी कोण हातुरणार आसात, पिडेत आसात, क्वॉरंटायन जावन आसात, व्हेंटिलेटर आसात, ह्या मरणांतीक पिडेक वळाक जाल्यान आरमार नासात. आमचे भितरले विश्वकांचे स्थितीर आसात आमी जाणां कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, बीपी सकट गुण कर. अकालीक मरणांतले अवघडांतले राख, हार्ट अटॅकांतले तूं राख. आनी आज आपणाच्या घराणे आयकून मिसाचें बलिदान भेटोवचें हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद देवन येवं. भलायके बरीत समाज, भलायके बरीत कुटुंबां, भलायके बरीत संवसार तूं कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमी मौनपणी आमच्या त्या सावा खातीर मागया. सर्गीच्या बापा तूं आमचो उलो आयकताय. जेजू मरिफात जे कितें आमी मागलां तें तूं आमकां आठायताय, त्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. ह्या मिसावाच्या आयतारा आमी तुज्या बेसावा खातीर मागता. सगळ्या पवित्र सभेचेर आनी आमच्या ह्या मिसावाच्या वावराचेर आज तुजे समोर दवरलेली ती तेसावां बेसावांनी बोर आनी आमी उसर जायनातल्या तेसावांय तूं आमकां फावो कर, फावो ती जबाब दी. अशें तुज्या बेटांनी आमी समकोवंक आमकां बोड घटाई भावार्थान तूं सांबाळ दवर म्हूण मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनार देवाक जय. देवाचो बोध आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावो. तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाकाक वायनाच्या कुण्या वरवीं आमी ताच्या देवसैमाक मोठो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो वायन आमी तुका भेटयता.
दाखवाले दिला आणि मनुष्याच्या वावरान केला तो आमकां मी पिवाण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय ससनाच्या ससनाक देवाक जय सर्वेस्पर देवा लान्वीक मनान आनी पातकाची दूख दवरून आमी तुका बलिदान भेटयता हांव तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या मोठ्यापणांतलो म्हाका दोन काळ सर्वेस्पर आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसरच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या देवा तुझ्या पुताचे कष्ट निवारण संसाराचे सोडवणे खातीर तुवें मानून घेतली तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रार्थनाक कान देऊन आमची देणी स्वीकार कर आणि तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सोडवण आमी दिवंक फावो त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर उदय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां रिमयेंत आमसून घेतलो पुरसाचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्वीच्या सरदरबारान सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागोयन बापा पासत फ्रांसीस आमच्या गोडी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तोच कोरो भावात सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकारणी खातीर आमची मागणी आयक ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांच्या खातीर एकडी गौरव मौतपणी आमी मागया तुजे वेदी भोवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्ताची दया कर आमचो भावात आनी आमची भोवती तूं वळखताय ससण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकोणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्या ते आमी समर्पिता
अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आम्ही जेजू ख्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या आणि देवाचे सदांच अवकारीमय मरियेक भक्तीनं वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भगेवन सुजेक तसेच भगवान पेद्रो आणि पाऊलो आणि आंद्रे, जॅकोब जुआव तोमास, जॅकोब फिलिप, बार्थोलोमेव, माथेव, सिमोन आणि तद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंट, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगॉन, जुआव आणि पाऊलो, कॉस्म आणि दामियाव, ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्त साक्षांक आणि समेत तुझ्या भगवंतांक आम्ही वंदिता. तांच्या पुण्य आणि मागण्याच्या धर्मान तू आमकां सदांच राख आणि आधार दी. बापा, तुझ्या मुनियांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. या जिवितांत तुझी सोस काय आमकां दी. सस्त्याच्या कॅस्तींतले आमकां निवार आणि तुवें विसून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशीर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. स्मरण स्वच्छ आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी हुंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनो आसलो. ताणें हुंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी सुबेज घेयात आणि कायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनो आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुबेज घेयात आणि हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आणि सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्या तुमच्या बसत आणि सुबेज मनशा बसत वारावतलें, हे म्हज्या आवडा साकारात. Bavartoso por porbotuya, Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बाबा, आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सुमीन जेजू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणासो पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सडण्यासो भक्तीपणे वडास करता आणि तुवें दिल्ल्या साहित्य देण्यांतली महिमे देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिवीत सोडो आणि ही सोडवणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिस घाल. तुझे नितीवन साकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आणि तुझे याजका मेल्किसेदेकाची बेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार देवा, तुझो दूत हे बलिदान सरकार तुझ्या मुखार व्हरूंक म्हणून आमी कळतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुझ्या पुताची भोवपवीत कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता तुझ्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची कापड कर. भावार्थाची मोरसून ती आमच्या आदी गेल्यान आनी विसवान आसात. तांकां आनी क्रिस्त देयिल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या कडेन तोखून तुजेर विश्वास दवरतल्या कितें फावो तें पडोवं नाका, पूण आमची पातकां मोगोस आनी जुआंव, स्तेफान, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, अगाथा, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूताच्या निरक्त साक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता
त्या जेजू तय होवे तुझ्या एकपणा सर्व द्वेदार बापा सर्व नंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात दवरून ताणे शिकयले प्रार्थन धीर घेऊन गाऊया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पोविसा तुझे राज आमकां तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशिता तशे आमची पापकां भोगोस आनी आमकां थाळणेन पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून जिवीत आसोस आमकां दी. तरेचे मागणी आमचे सोडून जाल्यार जेजू ख्रिस्त येणे भरोशा नत्रेक आमकां तुज्या उदार कापडतीन सरपात बांदी सुटय आनी सरांगांनी वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू ख्रिस्त तुझे धर्मदूता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या भक्ताचेर दय पळोवन तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुजे देश घाल आनी तुज्या कुशलप्रमाणे शांती दिली कोणाक सांबाळ. तुझी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताच्या कुडीत रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं ती शेवतेल्यांक आमकां ससण्याचें जिवीत मेळ्ळें. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटेली आमची काकोड कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटेली आमची काकोड कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. जेजू ख्रिस्त तुजे फुडें निरगत अवसर येता ती म्हज्या रिजल्टी आनी केस ताडेन आसा पूण तुज्या कापडतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच फुडें भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शरी संसाराचे पाप काडटा ती त्या शरीच्या जिवनाका पहिल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड निरगत म्हाका ससण्याच्या जिविताक सांबाळून. आमच्या काळजांत मी कृपी आज जेजूक आमी सेवला. आमी सवाच्या आयतार आमी देवाक अर्घां दिली आनी मिसावां खातीर आमी मागलें.
मिसावांत सुवार्ता भलायकी आनी अभिषेक जेजू फावो करता. आज युकारिस्ताद्वारी तुम्ही सेवल्या जेजू क्रिस्ताच्या नावी तुमकां कुडीची मोतीची भलायकी देव फावो करून दी. अंधकार बंपस गोंधळे सकड पयस करून दी. कोडू मोवतो तुमची पवित्रतेच्या सत्तेन भरोवन विनवण्याच्या मागण्यान तुम्ही जिवोच्या बरी तुमकां दिल्ल्या रिती प्रमाणे तुम्ही देवाचो मोग करूंक साक्ष जावन बोळ गटाय तुमकां हो युकारिस्त दिवं दी म्हूण हांव मागतां. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळा तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वर बापा आम्ही तुका अर्गां वळपदी वाखाणी दिता. सगळ्या संस्थांच्या मिसावा खातीर मागता. ह्या मिसावांत आमी सुवार्ता प्रकट करतना पिडाशेडाक गुण जाता, भावात घट जाता. ह्या भुरग्यांची पिडाशेडाक गुण कर, भावात घट कर, अंकर बंपस बोंदळे राखून व्हरो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका जैत लाभोवन दी. आमेन. प्रार्थुया. देवा सर्व मनशाच्या दयाळ बापा, आम्ही सेवला ते सर्वीचे जेवण आमकां खरे क्रिस्ती जीण जियोक आदार दिवं आनी सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक पवित्र करूं अशें तुजी अति पवित्र सभा परसां सोडण्याचे कोणाक जाव. तुजे वरवीं सगळे मनशांचे जोड पुरसार जोडलेल्या तारणांत उपकारी काळजान वांटो घेव. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. सर पदवीदार देव कणवाळेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालू आनी सगळं दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकवणी तो तुमकां बसू आनी बऱ्या करण्यानी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दी. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेन तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोडून व्हरू. आमेन. आनी सर पदवीदार देव आसूं, बाप आसूं आनी पुत्र आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सुवे सदां आसूं. आमेन. उसुदिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा पारे बिता सोकोरो. 3 वाजतलो सोम्याक सर्वय काडी, वाकणतलो महिमा सांसाताळी. रचना तो सर्गानी या संसारी, राया मा सर्वांचो सदा काडी. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा पारी मी तसो करो. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार बरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी